सकट जनाक नवी वर्षाचे शुभाशय. एक अम्मा प्रति वर्ष युगादीक एक पच्चडी कोरून तिगेल चेडवांक दितशिली. एक वर्ष चेडू निमगितांती अम्मा हे पच्चडी आमशेची तिक्षेची गोडशेची कोडशेची एक विचित्र रुची असमू कसलाक म्हणतांती. तदन अम्म सांगता तक घाल्लेले बेवाचे पल्लो ते आमगेल जीवनाचे कष्ट आणि सवालाचे संकेत. तशीची गोड घाल्लेले ते गोडसाणी म्हणजे आमगेल जीवनाचे संतोष आणि सुखाचे एक संकेत दिता. मागीर चिंचाम हे आमसाणी म्हळ्यार जीवनाचेवचे एक बदलावणे म्हणजे सरप्राइजेस म्हणता पळय ते आमगेल जीवनाक संकेत करता. मागीर मिरसांग तिखसाणी म्हळ्यार आमगेल भितर असचे कोपू एक विंगड विंगड रीतीचे विपरीत भावने हे सूचन करता. तशीच मीठ समतोलन दाखयता. मागीर ताका घाल्लेले हरवे आंबो ते आमगेले नवे आशय नवे आरंभ सूचन दिता. तश जावन हे पुरा रुची आमी समभावान खेळ्ळार ताजे निमित्त आमगेल जीवन सार्थक जाता. युगादी म्हळ्यार एक परब मात्र न्हय. युगादी म्हूण सांगल्यार हे पुरा अनुभव एक धैर्यान स्वीकार करचे एक जीवनाचे पाठ म्हूण सांगता. चेडूव खुशेर ते पचोडी खातांती. मागीर अम्माक सांगतांती आम्ही हे एक जीवना पाठ आज शिकलींती आणि हे सकड कष्ट सुख अनुभव आम्ही समान रीतीर घेवच्याक प्रयत्न करतांती म्हूण सांगून प्रति वर्ष युगादी येताना एक पद आमगेल मना भितरी आणि कन्ना भितरी आणि आमी तोंडान गुणगुण येतांती. कसल म्हूण सांगेत वै ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ. वरकवी दरा बेंद्रेले हे पद सार्वकालिक सत्य जावन अस. म्हळ्यार युगादी प्रति वर्स येता आणि आमगेले जीवनांतू सुख संतोष खुशी हाडता म्हूण सांगून सांगता. तशीच ऋतुनाम कुसुमाकरा म्हणलेले एक भगवद्गीतेचे एक वाणी ते कसं सांगता म्हळ्यार ऋतूचे रायू हे वसंत प्रति वर्स तागेल आगमनाक आम्ही संतोषारे स्वागत करतांती म्हूण सांगून म्हळ्यार प्रकृतींतू बदलावण जाता. नवेच पान नवेच चिगुरू नवे फूल नवे ऋतू हाचे प्रारंभ हे प्रकृतींतू जावचे नवोदय आमगेले जीवनांतू वरकेन एक नवेची आशय नवेची संकल्प नवे चिंतने आणि नवे आरंभ करो म्हूण सांगून हारेक करता. हे पराभव संवत्सर आमगेल सकड जनार जीवनांतू खुशी हाडो तशीच सुख आणि दुःख समान जावन एक स्वीकार करचे मनोभाव वरकेन आमकां आसो म्हणून हारेक करता. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सकड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाचे युगादी परबे विषय तुमगेल मुखार आज प्रस्तुत करतांती. आमगेलोटू आसंती वाणी प्रभू आणि चेतना पंडित. युगा प्लस आदि युगादी म्हणतांती म्हळ्यार नवे युगाचे एक प्रारंभ हक्क हम्मी संसार पाडवो म्हणून सांगतांती. ब्रह्मदेव श्री विष्णूला आदेशाच प्रकार ब्रह्मांड सृष्टी करच्याक प्रारंभ केल्लो दिवस. ह्या दिवस दाखून कालगणन करच्याक ग्रह नक्षत्र तिथी मासू आयन ऋतू संवत्सर हे पुरा केल्ले म्हूण सांगून आमगेल्या पुराणांतू उल्लेख आसा. वै युगादी म्हळ्यार वर्षाचे प्रारंभ. दक्षिण भारतांतू ಶಾತವಾಹನ ವಂಶಾचे ರಾಯು ಶಾಲಿವಾಹನ ತಾणे ಶಕಾಲ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕೋರ್ನು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿವಸು त्या दिवस लागून शालिवाहन शके प्रारंभ जाता. तशींची हे क्रिस्त शक 78 12 शतमानांतू सुप्रसिद्ध गणितज्ञ जावन आशिल्ले भास्कराचार्यांनी युगादीचे सुरवेचे दिवस लागून सूर्योदयादकून दिवसू महिनो तशींच वर्षाचे लेक्काचार केलेलो आसा. हे शुभ मुहूर्तोची आम्ही संसार पाडवो म्हूण सांगून सांगताची. तशींच
वराहमिहिराचार्यांनी वर्षाचे प्रारंभ चैत्र मासादकून म्हूण सांगून सांगितलं. आमगेले भारतीय शास्त्र तशींची पंचांगा प्रकार आमका शुभ मुहूर्त शिल तसले 3 दिवस म्हूण सांगलारी युगादी, अक्षय तृतीया तशींची विजयदशमी ह्या 3 दिवसांतय युगादीक सुरवेचे प्राशस्त्य दिलालस. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेदकून चांद्रमान युगादी जलारी सूर्यु ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಚಿತಸಲ್ ದಿವಸೂಚಿ आम्ही सौरमान युगादी म्हणून सांगून गेलो सांगताच. हंगा महाराष्ट्रांतो हे परबीक गुढीपाडवा म्हणून सांगतात. गुढी म्हळ्यारी ध्वज. थंय त्या दिवसू एक लंब बड्डीक रेशमे वस्त्र सुत्तून ताजे तुरी एक कळश दवरून ताका आंबे पालो, बेवा पालो आणि फुल्ला हार आणि घालून अलंकार करून घरा मुखारी लांबात घालतात. हे तांगले नवे वर्ष आगमन करचेक संकेत जावन घालतात. हे महाभारतांतू हाज बदल एक उल्लेख अस. वसंत ऋतूचे रायो तागल संगाती संवत्सराधिपतींवरी आपून हाटगे. तांगल हे वर्ष पुरा कोटी जीवराशींक बरे जावं सुखकर जावं म्हणून सांगून आम्ही पुरा पूजे पुनस्कार कीर्तन वाचे पुरा करचेक पद्धती अस. वय युगादी म्हळ्यार एक संभ्रमाचे एक दिवस आमकां सगळ्या जनाक. तयारी एक 2-3 दिवसाच फुडें सुरू जाता. म्हळ्यार घर शुद्धीकरण करचें, देवाकूड पूट करचें, तशीच आंगण आनी पुरापळे क्लीन करचें हे पुरा सुरू करता ती. मागीर युगादी दिवस सकाळीच आंब्या पाल्लाचे तोरण बांदून घरा बगलाक घालचे, तशीच फुल्ला माळ करचे, विंगड विंगड नमने फुल्लाचे माळ हाडचे करतात केलो पटी जाल्यार घरांतूय बांदितल कितले जन आसात ती ते देवाक अलंकार करचे. मागीर घरा येदूर रंगोल घालचे. सो सगळे देवाकूड सिंगार करतात ती. तशीच भायल मनुष्य तांगेले रांदप विंगड विंगड रितीर भक्ष्य भोजन पुरो ते दिवस तयार करतात ती. आणि त्या दिवस सकाळी मंगळ स्नान ते करपाचेच. मागीर पूजेची न्ही तयारी पूजा सामग्री ते पुरो तयार करून दवरतरी नैवेद्य तयारी जातरी घराचे सगळे जन देवाल एदूर सेरवतात ती. तशीच घरा देवाक पंचामृता अभिषेकू, सियाळा अभिषेकू, क्षीराभिषेकू हे पुरा करून पंचांगाक आणि देवाक मंगळारती करून तशीच नैवेद्य जावन घरात सगळे जन पुरा जनाक बरे जेवो म्हणून सांगून देवाक नमस्कार घालून पांय पडतात ती. वय युगादी त्या दिवस कोचित असल आम्ही एक विशेष जलाल एक खाद्य म्हळारी बेवा पाल्लो आणि गॉड घालल तसल एक मिश्रण वांटूचे. मस्त जन ते बेवा पाल्लानी गॉड ಒಟ್ಟು करून उंड बांधून घेऊन एक खडीशे करून वरकेन खातात. आणि आमगेलंतू मस्त जनांक हे बेवा पाल्लो आणि गोड्डा मिश्रण दिताना ते बेवा पाल्लो नाक कशी आम्ही गॉडाची विंचून खावची तसले. म्हळ्यार आमगेल जिवनांत तशींची आमकां कष्ट आयलारी नाक कशे सूख जाल्यार आमी खुशयेरी ते आमी स्वागत करतांची. जाल्यार रात येतरी दिवस येता तशींची दिवस कळवतरी रात कशी येता की आमगेल जिवनांतू एक चक्रशे कष्ट आणि सूख ओटोटूची येता. जाल्यार आमी कष्ट येताना कुगवाना तशी आणि सूख येताना आमी एक अहंकारारी ते एक स्वीकार करना तशी दोन्हीची एक समान रितीरी स्वीकार करतसले एक मनोभाव आमगेला येवो म्हूण सांगून एक व्हड संदेश हे आमकां बेवा पाल्लांनी गॉड दिता. तशीच युगादी वेळारी आमी करची तसल अनेक आचरण म्हळ्यार आमगेले काल जल्ल तसल मालगड्यांक पान दवरून पानार वाटची तसल एक क्रम. तशींची अय्यप्पणारी गेल्ले बायलमनशांक सुमंगली बायलमनशांक वडाप म्हूण सांगून एक करची क्रम आसा. देवाले ಎದುರಾಕ एक ಮಣೆ ದವರ್ನು ಚಂದ ಅಲಂಕಾರ ಕೋರ್ನು ತಜ್ಜಿ ವೈರಿ ಕಪ್ಪಾಡ ದವರ್ನು पूल कुंकुम दवरनु 5 अक्षत घालनु वाडाप म्हूण एक क्रम मस्त कडेन करचे असत. होय. ह्या दिवसाचे महत्वपूर्ण कार्य म्हळ्यार पंचांग श्रवण आणि पंचांग वाचचे. घरांतून हलगडे पंचांग देवा पाया म्हणा दवरनु पूज कोरनु त्या दिवसू त्यांनी पंचांग वाचतात. ना जाल्यार थोडे लोक भायतन बट मामा आपून हाडनु पंचांग वाचयतात ना आणि थोडे लोक सांजे वेळार देवळा वचून पंचांग श्रवण करचे एक पद्धती अस. पंचांग वाचचे म्हळ्यार त्या दिवसाचे तिथी वार नक्षत्र योग करण
हे खंयचे म्हूण पळोवन ते देवांक स्मरण करून अनुग्रह घेवचेस. तिथी उडासाने संपत्तो, वरा उडासाने आयुष्यवृद्धी, नक्षत्र उच्चाराने पापनिवृत्ती, योग उडासाने रोग निवारणे आणि कर्ण उडासाने कार्यसिद्धी. हे युगादी पर्वा दिवसू पंचांग श्रवणांतू येवचे लाभ. ಪೈ ತು ಸಂಗ್ಲ ಮಣಿಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಭಟ್ಮಾ ಮೇವ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ವಜ್ಜಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ घराचे मालगडेचे वज्जितंते ह्या पंचांग वाचन म्हळ्यार त्या नवे वर्षाचे सगळे फल वाजूचे म्हण सांगून आणि पंचांग वाचन जातरे त्या देवाक समर्पण करतांते घराचे सकड जन ओटू बैसून पंचांग श्रवण ऐकतांते म्हळ्यार देवाले नामस्मरण करतची दोळ्यांतू देवाले एक बिंब प्रतिष्ठापन करनो तशीच हृदयांतू एक देवाले अधिष्ठान करनो म्हळ्यार उडगास कोण घेतची पंचांग श्रवण केल्ले निमित्त मस्तू लाभस पुराणांतू सांगला हज्जी निमित्त आयुष्य वृद्धी जाता तशीच गंगा स्नान केलेले पुण्य वर्केन मेळता म्हण सांगून हांतू सांगिल्लें सगळे वर्साचे आमगेले एक जन्म नक्षत्र आमगेले तिथीचे प्रकार आमगेले कसले राशीफल म्हण सांगून तांतू आमकां कळटा ते पुरा ऐकून जातरी भटमामाक दान दक्षिण दिवन ते भटमामाला आमी आशीर्वाद घेतांती देवाक पांय पडतांती सकड जनाक बरे जेवो म्हण सांगून आमी मालगड्याल पुरा जनाल पांय धरून आशीर्वाद घेतांती. वय आणि हे पंचांग वाचन पंचांग श्रवण तशींची देवाला पूज जातरी देवाल नैवेद्य करून त्या नैवेद्याक दवरल तशिले रांदप पुरा जनाने घरचे पुरा जनाने ಒಟ್ಟು मेळनो जेवचेची एक व्हड संभ्रम तशींची घरांतू मालगाड्यानी जेवण जातरी पुरा चेडवांक ते नव आमगाल हाडला आशिल्ला दिवन चेडवांनी मालगाड्याला आशीर्वाद घेवचे वरकेन एक क्रम आस तशींची हे सानपण्यांतू हाजे एक अनुभवूच विंगड अम्मान करता तसले एक रांदप तशीची अन्ना नाडाल नवे अवंगल घालचे तसले एक एक्साइटमेंटाची विंगड आशिल्ला. आता तुम्ही तावळी सांगिलवरी बेव बल्ल खाऊंची एक पद्धती अस. आता आयुर्वेदिक प्रकार बेवाचे कोडसणी तंपू आणि गोड्डाचे गोडसणी उष्ण हे दोन्ही मिश्रण आम्ही वसंत कालांतू खाऊंच निमित्ती आमगले मानसिक आणि दैहिक समतोलन सुस्थिती रास्ता म्हणून सांगून एक पद्धती अस. वय या युगादी म्हण सांगला रे आम्ही इतले वेळ उरलेले तुम्ही नवे नवे अंगल घालचे रांदप जेवचे म्हण सांगून म्हळ्यार घरा भितर एक संभ्रमाचे वातावरण न्हय म्हळ्यार देवाल पूजा बट गम्मत पुरा जनांनी गम्मतेर आसचे म्हण सांगून तशीच घरा भायर वरकेन म्हळ्यार प्रकृतींत वरकेन जावचे बदलावणे सगळेचे पाचवे जावन आसता भूमिताई आणि बणबणाचे फूल घालून रबला मणकेची आमकां एक दिसता संजे पुरा जन घरा भायर वच्चो न्हू नवे अंगल घालून देवस्थाना वच्चे हे पुरा एक संभ्रमाचे वातावरण आसता आणि आमगेले दरा बेंद्रे कवितांनी सांगला म्हणके प्रतिवर्ष ह्या युगादी मरळी मरळी बरुतेदे म्हळ्यार वपास यपास येवो म्हूण सांगून आमी मुखारच्या वर्साक आमी राखतांती तसल एक संभ्रमाचे एक विषय आणि कष्ट सुख पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन आमी भोग्या म्हूण सांगून आलोचन करचे तसल हे एक पर्वकाल म्हूण वरकेन सांगेत. वय युगादी त्या दिवसू आमकां अनेक विशेष म्हण सांगला रे नवे वर्डीक गेलेले चलयेक तिगेले कुळारा त्या दिवसू नव पराब ಹೊರೆ ತೊಕ್ಲಾಂಕ ते चलयेल कुळारा आपोलो तांकां आरती कोरनु चलयेक ओंटी बोरनु दोगांकय उडगीर कोरची तसले एक क्रम आसा. तशींची आमी तावळी युगादीचे रांदपेचे विशय उलयतना सांगिलास ते रांदप कालाक अनुगुण जावनु त्या प्रदेशाक अनुगुण जावनु आणि त्या सीझना वेळार मेळचे तसले रांदेकायकी फल की यूज कोरनु कोरची देलाल निमित्ती त्या विंगड विंगड प्रदेशांतू विंगड विंगड नमुन्याचे रांदप करतात. चेडत्यांच्या आमगेल दिकांतू सकणी खाणाक उडदा खाण कोरचे एक विशेष आसा ते उडदा खाणांतू हट्ट कोरचे एक विशेष म्हण सांगून सांगेत. आता तुम्ही सांगिलवरी विंगविंगड प्रदेशांत विंगविंगड नमुनी रांदप करताती. आमगल करावळींतू चणेगशी बीब बनी तेंडलिगान उपकरी दाळीतोय आणि तांदला वडे मडगणे आणि पुरणपोळी करचे एक पद्धत आसा. तशीच तुम्ही बयलसीमेंतू पळयल्यारी सारू उपकरी कोसंबर म्हळ्यार हे आमलिगान कोसंबरी चित्रान्न आणि एक गोडशी करचे एक पद्धती आसा. वय ह्या संभ्रमाचे एक युगादी आचरणेचे विषय आमगेले कन्नडाचे कवितांनी
मस्तू हाजे बगे कविते रचने केलेले आसा म्हळ्यार भावनात्मक जावन तांणी हे परबे वटू एक जोडण जाल्ले निमित्त जिवनाचे विंगड विंगड एक घट्ट तांणी त्या कवितेंत पुरा सांगिल्लो आसा. आतां उदाहरण सांगचे जाल्यार आमगेले रसऋषी कुवेंपू हांनी बरयलेले एक छंद म्हळ्यार सगळे पद सांगचे नाका जस्ट एक चूर एक दोन लाईन सांगता. ಸುರಲೋಕದ ಸುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸುರಲೋಕದ ಸಂಪದವ ತಂದು ನವ ಸಂವತ್ಸರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮನು ಇಂದು म्हणून म्हळ्यार सगळेची स्वर्गलोकाचे संपत्तूची हे आमगेले नवे वर्ष भूमीक हाडता आसा ते आमी स्वागत करूया अति म्हळ्यार नवे उत्साहारे आमी ते स्वागत करूया आनी आमी खुशेल आसया सांगून ह्या एक कवितेचे सारांश म्हूण सांगयता. तशीच मल्लिगे कवी ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆಲೆ ಕವಿತೆ ಮಾವು ನಾವು ಬೇವು ನಾವು ನೋವು ನಲಿವು ನಮ್ಮವು ಹೂವು ನಾವು ಹಸಿರು ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವು म्हण सांगलारी खंयचे एक सुख संतोष कष्ट मागीर कसं म्हणटा ते गोडसाण आनी गोडसाणी म्हणटा पळय म्हळ्यार कसले नमन्याचे एक अनुभव आमगेले जिवना जालेले आमी पुरो समान रितीर एक रितीर घेवचे तसले धैर्य ते देव दिवो म्हूण सांगून तो तागेले कवितेरी सांगता आसा. वय ह्यांची असलेच एक संदेश ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ತಾನಿ ಸಂಗೀಲಸ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಏನೇ ಬರಲಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸಂತತ म्हणून सांगून म्हळ्यार आमगेल जिवनांतू चांग असो वायट असो उरक्कय आमी स्वागत करका तशींची खंयचेय एक काम कोणकीय करताची म्हूण आमी करची न्ही एक कॉम्पिटिशना खातीर करची न्ही त्या कामार श्रद्धे दवरन ते जावका म्हणचे एक मनोभावान तो आमी केल्ले म्हण जाल्यार ते काम खंडीत फल दिता म्हूण सांगून तशींची पूती ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯನಿ ಅನೇಕ दोन ಲೈನ್ ಸಂಗೀಲ हेच ಯುಗಾದಿ ವಿಷಯಾರಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ಬಹುದೆಂದಿಗೋ ಮಹಾಪುರುಷರು ತರುವಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಹಂಕಾರಗಳ ನುಂಗುತ್ತಲಿ ಮಹಾಹಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ म्हूण सांगून घेन म्हळ्यार केवल ऋतू बदलावण जाल कुडले आमगेले जिवनांतू बदलावण जायना आमगेले चिंतन आमगेले आलोचन बदलावण जावका तशींची आमगेल जिवनांतू सत्संगती आणि चांग विचारू आम्ही अळवडसून घेतल्यार मात्र आमगेल जिवनांतू बदलावण जाता म्हूण सांगून एक व्हड संदेश हे कवनांतू तांणी सांगिल्लो आसा. आता तुम्ही पुरा सांगना पुढे म्हाका के.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾನಿ सांगिल्ले ಕೂಡ ಆಸೆತ ವರ್ಷಾದಿಯ ತರುವ ನಗುವೆ ನವಯುಗಾದಿ ತರುವ ಮೊಗವೆ ಋತುಗಳ ಗಣನಾಯಕ ಶರಣನ್ನುವೆ ಶುಭದಾಯಕ हे म्हळ्यार वर्षाचे नवे वर्षाचे चंद तोंड मुगळनगे अशी चंद तोंड युगादी आमगल खातीर हाडता ते एक ಹೊಸ अनुभव वसंत ऋतू ते आमगले ऋतुಗಳ नायक हे प्रकृतीचे नवोल्लासाचे संकेत म्हणून सांगता ती. बय आत्ता आमी पुरा हे विचार केल्ले मडकेचे युगादी म्हूण सांगल्यार एक बरीची एक परब एक धार्मिक आचरणे एक रांदप करून जेवचे तितले न्हय ताजी ಒಟ್ಟು एक मनपरिवर्तनेचे बरकेन एक परब म्हणून सांगता म्हळ्यार आमगेले फुडें कसले एक कष्ट येवन आसच्या पुरो ते विसरून आमगेले मुखार कसले आनी आनंद आसा संतोष आसा ते आमी घेवया म्हळ्यार एक सकारात्मक एक चिंतने जकून जिवनांत आमी मुखार वचचे तसले एक विशय ह्या परबेंत आसा एक संदेश दिता हे परब आनी कष्ट येतना कुगवन अशी सूख येतना हिगवन अशी आम्ही पुरा अनुभव हुशेरी म्हळ्यार एक मनोभावारी घेवया म्हूण सांगून हारेक करताची ते आनी देव आमकां शक्ती देवो म्हूण सांगताची आयचे हे कार्यक्रम आमी मुक्षितांती सक्कड जनाक नमस्कार.